ना डेफिनेटली हांव आतां सबंद पणजे भोंवला, तालिगांवचे जे वॉर्ड आसा थंय भोंवला. देर इज डेफिनेटली अ वेव टुवर्ड्स चेंज. आनी तुमी सगळे जाणा की द रिजन फॉर दॅट जे फाटल्या 5 वर्सान पणजे शहराक सोंसचें पडलां पळय न्ही, पण आमी एक 180 वर्साचें शहर हें. वी आर अ हेरिटेज सिटी, 180 इयर्स ओल्ड. 180 वर्सां आमी ह्या शहराक राखलें. पूण फाटल्या 5 वर्सान जे स्मार्ट सिटीच्या नांवार हे बाबूश जनता पार्टीच्या पॅनलान जी हाजी दशा केली पळय न्ही, ते म्हाका दिसता सगळ्या पणजेकारांक सामकें दुख्ख जालां आनी राग आयिल्लो आसा. आनी ताजें उत्तर दिवपाक तुमी पळयलें आज सकाळच्यान रिकॉर्ड वोटींग चालू आसा. सो डेफिनेटली जशें सांगलें, देर इज अ वेव फॉर चेंज आनी इट इज अ वेव टू सेव पणजे फ्रॉम दीस पॅनल. तुम्ही जायते इशू काडला, पार्किंग म्हणा आनी हेर इशू, सो ते कशें पळयतात तुमी आतां? ना, इशू भरपूर आसा. जशें सांगलें, एक तर स्मार्ट सिटीन सिटीची सामकी वाट लायली. दुसरें म्हळ्यार कॅसिनोचो इशू आमी घेतलो येदो व्हडलो. कितलेशेच इशू पळयात, कला अकादमी वाट लावन उडयली. आतां हांवें आत्तां पोस्ट केला एक जुंता हावस, वीच इज द आयकॉनीक बिल्डींग ऑफ पणजे. जुंता हावस आतां रिडेवलपमेंटाक दिता. सगळे जाणा की जुंता हावसाच्या टॉप फ्लोरार एक एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी म्हणजे एक एमेच्युअर ऑब्जर्वेटरी आशिल्ली. बाब पर्सिवाल नोरोनान ती फावंड केल्ली. आनी भुरगीं जावं जाणटी जावं वी गो देर एंड वी म्हणजे आमकां लिटरली अंतरिक्षान पळोवपाक मेळटा अशें तांणी थंय ऑब्जर्वेटरी सुरू केल्ली. ती आतां ऑब्जर्वेटरी भायर मारल्या आनी जो रिडेवलपमेंट प्लॅन आसा जुंता हावसाचो, टॉप फ्लोराचेर कॅसिनो दवरला. सो ह्या स्तराचेर पाविल्ले. सो तेच म्हणटा हांव कितें की दीस इज द फ्युचर ऑफ पेंजीम. आज जर आमी सारकें वोटींग केलें ना जाल्यार पणजेन सगळ्या गोंयकारांक आनी पणजेकारांक भायर उडयतले आनी कॅसिनो भरून उडयतले. सो मेजॉरिटी विन्स तुमचे पॅनल येता म्हणटा? 100% मेजॉरिटी येतली. आमचो मेयरूय जातलो आनी फुडलीं 5 वर्सां जी बरी कामां जावंक जाय आशिल्ली पणजेन ती जातली.